आयज आमी आसा वॉर्ड नंबर 8 जो म्हाका लागता आनी आमचो हिंगाचो ऑक्युपंट आमचो चलो आनी अशें जालें की कालच्या दिसा कोण तरी मशीन घेवन तेजें शेत डॅमेज करपाची ट्राय केली. तेणें मागीर 100 कॉल करून पुलिसांक आपोवन हाडून तें बंद दवरलें. सो आयज आमी हे प्रॉपर्टी येवपाचें इतलेंच कारण मिडियाचे थ्रू आमकां सगळें दाखोवपाक जाय. हें वॉर्ड नंबर 8 पडटा आनी वॉर्ड नंबर 9 वोटर आमचो चेतना पेडणेकराचो वोटर हो. सो ताका लागून थंय हाजीर आसा कित्याक खंय तरी त्याच्या वोटराक एक मातसो माल लागला आनी कितें तरी ताका दूख जाल्या कित्याक ताचो बापूय ही केस 40 इयर्स लास्ट 40 इयर्स केस झगडटा. ताचें 114 नांवूय आसलें तें नांवूय काडून उडयलें अशें आयकोपाक येता. तें आमी डिटेल डॉक्युमेंट आमी चॅक करतले. म्हाका 95 तेजें नांवूच गायब जालें. आतां इतलें तो शेत लायता आसतना आनी हांव ताका विटनेस आहा एज अ सरपंच म्हणून न्हू आमचो हिंगाचो म्हाजो मित्र तो आमचो लागींचो आनी नात म्हणल्यार लास्ट 40 इयर्स हांव म्हाजो बापूय आमी हिंगा येवन तेचें जें तण आसा पळय गोद म्हणटा ताका तें आमच्या गोरवांक हांव हिंगासून कलेक्ट करतालो. सो हांव हाय विटनेस आसा की तो हिंगाचो ऑक्युपंट आनी आयज मेरेन ताका कोणूच आडोंक ना आनी फुडें कोणें आडोवचो न्हू आनी ताचें कितें आसा तें क्लियर करचें म्हणून हांव नको तें प्रेझेंट ओनरान केलां. आयकोपाक येता की हरियाणाचो एक मनीस फाटीं हांवें एक सांगलेलें की हरियाणाचो मनीस हिंगा इनवॉल्व आहा एमओई मारला व सेल्डीड मारला हें हांव नको. बट ऑलरेडी प्रॉपर्टी आयकोपाक येता की दिली 150 वर्सां हे प्रॉपर्टीन कसलेंच केन्ना कटींग जावना कांय जावना. आतां सगळें कटींग करून सगळी प्रॉपर्टी तेणी क्लीन केल्या आनी एक 4 दीस फाटीं वॉज अनिल कोनाटकर प्रॉपर्टी येयलोलो जेन्ना कोण साफ करपाक येयलो तेन्ना ताका सुरेश गोवेकर म्हणून एक आमचो लोकल मेवलोलो. तेन्ना ताणें सांगलें की आपणाक ओनरान धाडला. ओनर म्हणजे प्रकाश देशप्रभू तो एक को ओनर घडयेक तेंचे फॅमिलीन कोणें धाडला आनी प्रॉपर्टी खाली साफ करता म्हटलें तुज्या प्रॉपर्टीन मेतेर जावचो ना. मेतेर जावचो ना म्हणटा आसतना तेचें जें लायफ आसलें जें शेताचें हाफ दाणे आसले ते टोटल क्लियर केले. फाल्यां कोर्टान सांगतलें की शेत नासलेंच. ताका लागून आमचें इतलें इंटेन्शन आसा थ्रू मिडिया की हो ऑक्युपंट आसलो अजुनूय आसा आनी हेका कोणें डिस्टर्ब करचो न्हू. ताचें म्हणणें दर भाटकाराक विकपाक जाय आसली 2000 तेचो जागो म्हणटा तो 2-2.5 जाल्यार आपणाक भाटकारान सांगचें आसलें. घडयेक भाटकाराक जर पयशांची गरज आसा तो दिवपाक रेडी आसलो. तेच भाशेन आमच्या दुसरे शेजारी भाव आसा थिंगा तेंची आज्यांचीच नांवां घेता. एक मानुएल फेर्नांडीस एक बॅप्टिस्ट फेर्नांडीस एक पाउलो फेर्नांडीस ते हिंगा माड करताले. ते आदी सुरूय काडटाले रेनेर आसले आनी अजुनूय ते करतात. तांकां इन्फॉर्मेशन दिलें ना ते येवपाक आसले प्रॉपर्टीन पूण आयज ते फिशींग करपाक बिचार उरले तांकां मातसो उशीर जालो म्हणून ते पावोंक ना. तांचेंय म्हणणें हेंच आसा की तांचो 1-2 जागो आसलो ते विकते घेतले आसले आनी काजी बिजी तांचे आसले ह्यो सगल्यो भितरूय ते आनी कितें करताले जाल्यार तांकांय सांगलें ना. सो हांकां सायटीक दवरून प्रॉपर्टी विकप आनी हेंचेर अन्याय करप हें सामकें चुकीचें आसा. तेच भाशेन हो टोटल जागो म्हाका दिसता एक 7,000 आसा रिवर टच आनी तुमकां फाटल्यान दिसता तुमकां व्हरोन दाखयता फुडें हांव 2,000 स्क्वेअर मिटर थिंगा खाजन लँड आसा आनी इतले खाजन माडांच्या हायटीर इपडी वाडलेले आसात म्हणजे तुमी चिंता हें खाजन लँड केन्नासून आसा. बट 114 हिंगा लागलां भात म्हणून बट थिंगा खाजन आसा वो कितें मॅनग्रोव आसा तसलें कांय लागोंक ना. बट तुमकां लायफ आतां हांव दाखयतां कित्याक फाल्यां तें राती भितर कोण जर कातरी जावन थिंगा नासलें म्हणटलें कित्याक 114 कांय दाखयना आनी तें काबार जातलें. ताका लागून व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां तें दाखोवचें. हांव फॉरेस्टाकूय आपोवन हाडटलो सर्वे करून तें टोटल खाजन लँड प्रोटेक्ट करपाचें काम हांव करतलो. सरपंच आसतना म्हणून न्हू नाय पासून सरपंच वो मेंबर पासून ना आलो न्हू हे प्रॉपर्टी खातीर इकडें हांकांय न्याय मेळचो आनी ते खाजनूय प्रोटेक्ट जावचें कित्याक टोटल बेल्ट जो रिवर बेल्ट आहा पळय आमची बायोडायवर्सिटी जें आसा तें लागलें आसा NDZ म्हणून लागलें आसा. जाल्यार तातूंत जेन्ना ही प्रॉपर्टी डेवलप जातली हे जेन्ना हरियाणाकार घेतले ते खाजन डेफिनेट काबार करतले. ते काबार करप हें येदें व्हडलें खाजन 2,000 स्क्वेअर मिटर जर नश्ट जालें जाल्यार आनी बायोडायवर्सिटी उरतली. हें म्हाका सरकाराक एकूच विनंती हे जेन्ना आमचे लोक घाम काडून शेत करतात आनी इतले त्रास काडून आयज मेरेन करतात आमचे शेतकारी चड उरोंक नात जाय त्या जाग्यार पडींग पडलेले आसा जाल्यार असल्या मनशांक सपोर्ट करचें हाका न्याय मेळचो आनी उरलेलें जें कितें आसा केन्ना पासून शेत करता
केले, हाज्या फाटल्यान बाबान केले आणि तेंच्यांनी मागीर ते कूळ उडयता बाबान आमच्या केस घातली कित्याक ते च्या दिते असं करता आणि ते आतां तेंच्यांनी जर कूळ उडयले जाल्यार आमी फुडें कितें करतले परत आमी केस घालून ते शेत आतां करता. आतां बाबा फाटल्यान हांव चलयता केस ती. शेत तुम्ही गेल्या वर्सा केल्यात न्हू? आमी चालू वर्सां चालू गिमान आमी हळसाणो घालता, पावसान शेत उगता. तुमकां आतां ही जमीन विकताना कोणी कॉन्टॅक्ट केल्लो? कोणीच कॉन्टॅक्ट करूंक ना आमकां जमीन विकताना. मागीर आतां फुडें कितें करतले तुमी? फुडें आतां आमी केस चालूच दवरतलो कित्याक नाजाल्यार आमकां न्याय मेळचो ना. न्याय मेळांक जावो म्हणून आमी केस चालू दवरतलो ती. तेन्नाच कळ्ळें की भायल्याक विकले म्हणून ती. नाजाल्यार पयलीं आमकां कोणी कॉन्टॅक्ट करूंक ना काय ना. तांकां येता कित्याक बाबा तुमी हे तेन्ना तर आमकां भाटकारान सांगलां सगळें क्लीन करपाक. हांवें सांगलें तांकां हे मागीर इतले तोडू नाका तुमी, हे आमचे हा शेत सगळे उपलेले आहा ते दिसता म्हाका तुका काय विचारलें ताका. तेणी सांगलें हय म्हण सांगलें आनी दुसरे दिसा येताले तो मशिनां चार घालून ते सगळे तण आहा सकयल आहा ते प्लेन करून उडयल्लो. मागीर ताका ते पोलीस कंप्लेंट करून ते बंद करपाक लायले काल. केन्ना येयले पोलीस? काचांक येयले. एक सायडीन कट करून मागीर भितून सरले ते. होय जागो धरीक जाल्यार 3000 जाला. हांवें तुमकां तो 2000 मेन्शन केला पळय तो पळय व्हडली झाडां पळय दिसतात ही ऑलरेडी तेणी थोडी उडयला. ही उडयल्यान ती आमची बावंड्री ती पळय. हेका मागीर अटॅच तुवें न्हंय आहा मरे? हेचे मेरेन उदक येता खारें उदक हेचे खारें मेरेन. उदक. पयलीं आमच्या भुरग्या टायमार आगोर हे. आगोर आगोर. आतां आमी ही सगळी जागा पळयली. खाजन लँड म्हणटा ती, तेचे देगेक न्हंय आसा, मागीर दर्यो मेळटा, CR एरिया पडटा आनी हांगाशी खुबशीं झाडां, तितून मँग्रोजूय झाडां आसा, ही कापली. आतां तुमी फॉरेस्टाक बी कळयले? सर पयले सुवाती सांगपाचें म्हणल्यार ताचें कंप्लेंट काल लेट पावलां. आयज तेचें ऑफिशियली रजिस्टर्ड जालें. सो काल हांवें ताका रिक्वेस्ट केलो की आयज रजिस्टर करुया. आनी हो जो सर्वे नंबर आसा 289/7 हो सर्वे नंबरार तुमकां हांवें दाखयलें. मोर दॅन 50% प्रॉपर्टी हे मॅनग्रोव्स आनी हे बायट हे तुमी पळयता सगळे. हे जे पळय सगळे हे सगळे वॉटर बॉडी सगळे हिंगा उदक इतले मेरेन येतालें. आतां ही इतलीं झाडां जी दिसता तेजी अर्दी काबार केली, अर्दी उडयली. ह्यो राशी तुमकां दिसतात. हे 4-5 दीस म्हाका दिसता फाटीं काम चालू आसलें ते म्हाका फास्ट केले हेंच्यांनी 4 मानां घालून 4 fast केले. मिशिनां घालून सामकें फूल स्पिडीन काम चालू जालें. आनी Continue हें काम चालू. करता आसतना आमी नको आमी एक सुरेश गोवेकर आहा पळय ताचेर आमी FRI घालतले. तो येऊन गेला, आनी boundary तोच आमकां दाखोवन. सांगतलो की हो हरियाणाकारान केलां काय देशप्रभूनी केलां तें. ताचेरसून आमी फुडलें काम चालू दवरतले. आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक आयज आमच्यो कॉपीज ऑफिशियली वयतल्यो. आनी मातशें मिडियांनी आमकां कोऑपरेट करचें. हें इतलें जर डिजास्टर जाता जाल्यार फुडें कितें जातलें. हांवें पयलेंच सांगलेलें हे हरियाणाकार हिंगा शेतलांक येवंक ना, ना म्हणून बिचार व्हडी ओडपाक येवंक ना. हे आमचें डिजास्टर करतले, काबार करतले. ताका लागून हांव आजून हात जोडून मागता CMाशी आनी आमचे गोंयचे NGOs तांणी हातूंत दखल घेवची. हें जें कशे भाशेन डिजास्टर केला पळय ही टोटल ग्रीनरी आसली. टोटल तुमकां आतां हांव दाखोवंक शकता, तुमी पळोवंक शकतात. आनीक नाच म्हणल्यार 1000 वयर भितर उरलां, अर्दें काबार केलें, अर्दें आनीक उरलां. तें अर्दें तरी सेफ करपाचें ही म्हाजी मागणी. तुम्ही पळयतात GNH.